बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार पवित्र मंदिरान आमी एकठावल्या. आयचो दीस आमकां देवान फावो केला. सगल्यांक तुमकां भावा भयणांक देव कृपेन बोल्लोलो दीस आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार दिता. आयचो विशय देवाचें उतर आयकोतात आनी पाळटात ती ओदीक भागी. मोडणेचें पुस्तक आवेसवोर 1 वोळ 33 अशें सांगता. पूण म्हजें आयकोता तो सुरक्षीत जियेतलो. अदृश्टाची कसलीच भिरांत नासतना तो शांत आसतलो. सोम्या जेजू, आमच्या देवा, तूं मनीस जावन आमच्या समाजान आयलो आनी आमचे संस्कृतायेचे सगळे गूण तुजे कृपेन भरून आपणायले. तूं देवाचो पूत जावनूय मनशा मोदें जिवंक फाटीं रावलो नाय. हे वेळार साद्या उंड्या रुपान आमचे मोदें आजीर आसा. तुजें उतर आयकोतात आनी पाळटात तांकां दादोसपण मेळटा. आमकां दादोसपणान भरतलो आमचो देव आमचे मुखार आसा. आमी ताका भावार्थान आनी काल्तिकायेन मान बागावन नमस्कार करुया. नमस्काराक गीत गावया. Jesu mogacha ara dan tuka Jesu bodoya ara dan tuka Jesu
mogaccha aradantuka Jesu budoya aradantuka Punya rupantu lipunasa Devi tu somugu vatunasa Kurpintu amka nitunasa Uvi saga tuso divunasa Punya rupantu lipunasa Devi tu somugu vatunasa Kurpintu amka nitunasa Uvi sanga tuso divunasa Jesu mogaccha aradantuka Jesu budoya aradantuka kurpi sagora aradantuka Yesus wondara aradantuka Yesus mogaccha aradantuka Yesus budoya aradantuka kurpi sagora aradantuka Yesus wondara Yesus wondara aradantuka Yesus mogaccha Yesus mogaccha aradantuka aradantuka Yesus mogaccha Yesus budoya aradantuka aradantuka kurpi sagora aradantuka aradantuka Yesus wondara Yesus wondara aradantuka aradantuka
सोगलीं आमी पातकी आमची पातकां हे वेळार मोनान हाडुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. मिका प्रवाद्याचें पुस्तक 7 वोळ 18 अशें म्हणटा, तुजे असलो देव आनी खंय आसत, तूं गुन्यांव काडून उडयताय, खोटेपण रोकडेंच बोगशिता, तूं पोटान राग दवरिनाय, पूण काकळूत दाखोवन संतोसताय. मोगाळ जेजू, आमच्या ओतम्याची तान बागोवंक आमकां पवित्र पुस्तक आसा, पूण बेसरमायेक लागून आमी देवाचें उतर वाचूंक वेळ करूंक ना. आमी नाका जाल्लें पळयलां, वाचलां आनी दुसरी जाणवाय बरोवंक भार घेतला. ओत्मीक जिविताचे तानेक लक्ष दिवंक विसरल्या. जायती मेळसाण आमचे भितर रिगून आसा आनी आमचें जिवीत एक पातकाचें वजें जालां. आमकां बोगूस क्रिस्ता काकळूट कर. गीत गावुया बोदोळ काळीज मोचें. Budul kalis moje kurmaka novo Budul kalis moje Zaun tuji sarko Budul mon moje Budul mon moje kurmaka novo Budul mon moje Zaung tuji sarko Budul jivit moje Budul jivit moje kurmaka novo Budul jivit moje Zaung tuji sarko Tu mosoku ba Auti mati Murun gud mata mata sumya
जेजून केल्लीं बरेपणां मनान हाडुया. आमी ताचो आनी आमच्या बापाचो मोग वाखाणुया. स्तोत्रांचें पुस्तक 28:28 अशें मेळटा. सर्वेस्पर मोचें बोळ आनी दाल, ताचेर म्हज्या काळजान विस्वास दवरलोलो. ताणें म्हाका आदार दिलो आनी म्हज्या आंगान नवो जीव भरोन आयलो. देखून सगल्या काळजान ताका दिनवासता. मोगाल जेजू, तूं आमचे मोदें हे वेळार आनी सदांच आसा. देखून तुका आर्गां. तुज्या रोगतान, तुज्या मांसान आमकां व्हडा मोगान तूं पोसताय. देखून आर्गां तुका जेजू. आमच्या आट्या विट्यांनी तुजो आमकां सांगात दिताय. सुखा दुखान वांटो घेताय. आमच्या कोश्टांनी समाधान दिताय. ह्या पासत आमी तुजे आभारी. तुवें दिल्लो मोग आमच्यान सोर करूंक जायना. सगल्यो आमच्यो गरजो आमकां तूं फावो करताय. आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू. गीत गावया. आर्गां तुका, स्तुती तुका. Jesus, os orar. Jesus, os makasar. Jesus, os mozorai, os mozorai. Jesus, os makasar. Arga duka sepi duka arga duka sepi duka. Jesus, dos moços, Jesus, dos moços, aleluia, Jesus, dos moços, Jesus, dos moços.
aikotat tuka sedih tuka aikotat tuka sedih tuka. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळीं उबीं रावया. आमचें काळीज मोन उदकेन दवरून चितान देवाचें उतर आयकुया. लुकाचें शुभ वर्तमान 11 वळी 27 ते 28. तो अशें उलयता थंयच आसतना जमलोल्या लोकांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलोलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें व्हडलें भागी. पूण ताणें म्हणलें, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकोतात आनी सांबाळटात ती ओदीक भागी. देवाचें उतर. देवाची व्हड उपकार. आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां. ताचेर आमी ल्हान नियाळ करुया. आमी आमच्या जिवितान देवाच्या उतराक पाळो दिता काय? ह्या प्रश्नाक आमचेच भितर जबाब दिवया. देवाचें उतर आयकून आमचें जिवीत आमी वेव्हारान घालता वो देवाचें उतर फकत वाचून एक आमी कायदो पाळटा. जर आमच्या जिवितान देवाच्या उतराची गोडसाण चाकूंक ना जाल्यार कसो म्हूण आमी देवाचो मोग
अनुभवूंक पावतले हांव. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां एक बायल जेजूचे आवय विशीं अशें उद्गारता. तुका सांबाळलोलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें व्हडलें भागी. तेन्ना जेजू असो तिका जबाब दिता. देवाचें उतर आयकोतात आनी सांबाळटा ती ओदीक भागी. सायबीण मायन जेजूक जल्माक हाडलो म्हूण न्हय, पूण ती देवाच्या उतरा पोरमोणें जियेली म्हूण ओदीक भागी अशें जेजू सांगता. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या कानार सादता तेन्ना तें आमी आमच्या काळजान अणभवता. कोन्यांनी आनी उतरांनी तें परगोट कोत्ता. हे पोरी देवाच्या उतराक कितलें मोल आसा तें दाखयता. आमी देवाचें उतर वाचतात, आयकोतात, ताचेर आटापून बरयतात, ताचेर मानून हाडलोले कार्यक्रम पळयतात. पूण हेंच इतलेंच पुरो ना. सायबीण मायन भाशेन देवाचें उतर आमी आमच्या दर दिसाच्या जिवितान पयल्या वयल्या जाग्यार दवरून जिवूंक जाय. तेन्नाच की आमच्या जिवीत फळाबरीत जावंक पावतलें. असल्या बऱ्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांक देख दिवंक पावतले. तशेंच जेजूची खोल वळख आमकां मेळटली आनी आमी देवा मुखार भागी जावंक पावतले. सायबीण माय भाशेन देवाचें उतर आमच्या जिवितान जिवें दवरूंक वावरुया. आमकां देवान पवित्र स्नाना वरवीं आपणायल्यान, तर आमी सायबीण मायची देख घेवया आनी तिणें देवाचें उतर पाळलें तेच पोरी आमच्या घोराब्यान देवाचें उतर वाचुया, नियाळुया आनी त्या उतरा पोरमोणें आमी चलूंक जेजूची भाव भयणी आवय बापूय जावन आमच्या बऱ्या देखींतल्यान दुसऱ्यांक नमुणे जावया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी देवाचे अपुरबायची भुरगीं म्हूण वळखून घेवन हे वेळार कांय आमची मागणी आमच्या मोगाळ बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, तुज्या उतरा पोरमोणें चलूंक आमकां शिकोय सोम्या. सगळीं म्हणुया, तुज्या उतरा पोरमोणें चलूंक
आमकां शिकोय सोम्या. आमकां दिसा दीस पोटी पोरगोट जातोल्या देवाचें जिवें उतर काळजान बाळगून तें नियाळूं आनी जिवितांत सांबाळूं आमकां शिकोय आनी आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब तुज्या उतरा पोरमोणें चलूंक आमकां शिकोय सोम्या. दर क्रिस्ती गोराब्यान आनी समुदायेन देवाच्या उतराक केरीत मानाचो जागो दिवंक आनी ह्याच उतराच्या उजवाडान तांणी चलूंक तांकां कृपेच्या देण्यांनी बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब तुज्या उतरा पोरमोणें चलूंक आमकां शिकोय सोम्या. देवाच्या उल्याक कोशे मोनान आनी उदारपणान जाप दिवंक देवाच्या मोल्यान वावरूंक आमचीं भुरगीं तरणाटीं फुडें सरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब तुज्या उतरा पोरमोणें चलूंक आमकां शिकोय सोम्या. मारयेन जसो देवाच्या उतराक पाळो दिलो तसोच आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक देवाक मानता तसलीं जावं आनी दुसऱ्याच्या उस्क्यान आनी सेवेन भोरलेलीं मनशां कोर म्हूण बापाचो आदार आमकां मागुया. जबाब तुज्या उतरा पोरमोणें चलूंक आमकां शिकोय सोम्या. सगळीं आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणलेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.